मुरगांवचो आमदार गोंय राज्याचो मंत्री मिलिंद नायकाचो आपल्याच मतदारसंघान लक्ष ना. मंत्री मिलिंद नायकान लोकांच्या भलायके कडेन राजकारण करचें न्ही. मंत्री मिलिंद नायक एक उलयता जाल्यार दुसरे वाटेन ताचेच वांगडी दुसरेच उलयतात. एका वाटेन संसर्ग रोधन केंद्र मुरगांवान उबारपा खातीर विरोध करतात जाल्यार दुसरे वाटेन ताचेच वांगडी जे विरोध करपा खातीर मुखार आशिल्ले तेच मनीस संसर्ग रोधन केंद्र उबारपा खातीर तेंको जाहीर करतात अशें काँग्रेसीचो संकल्प आमोणकार म्हणटा. आम्ही पहिले स्वतः मिलिंद नाईक आपल्या घरा कडेन तेजे सगळे सपोर्टरांक आफोवन युनियनांक आफोवन थंयसर तेणें मिटींग घेतली आनी थंयसर तेणें प्रेसा कडेन उलयलो तो आनी तेणें ओपोज केलो सेईंग दॅट आमी थंयसर ते सेंटर हाडपाक दिवपा ना म्हणून, कित्याक ते तितली पॉप्युलेटेड एरिया आनी थंयसर ती सेंटर येवंक जायना म्हणून तेणें ओपोजूय केलो. एक ग्रुपाक धाडून तेणें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ओपोज केलो आनी काल तेजोच एक ग्रूप प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमकां प्रॉब्लम ना, हो सेंटर थंय येयलो जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना, बट लोकांक हेजे बद्दल जागृताय दिवपाची न्ही. आयज मिलिंद नायक दोन भाशेन खेळपाक लागला. स्वता एक ग्रुपाक धाडटा, ओपोज करता, परत दुसऱ्या ग्रुपाक धाडटा आनी आमी ताका सपोर्ट करता म्हणटा. काल जे प्रेसाक बसलेले आसले तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेले प्रेसाक बसलेले तेच लोक थंयसर ओपोज करपाक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आसलेले, तेच काल सगळे जाण थंय प्रेसाक बसलेले. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ते तुमी सगळ्यांनी पळयलां, ते मिलिंदाचे चमचे आसलेले आनी हे चमच्यांनी मेळोन तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक तेंच्यांनी म्हाज्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट केलेलो आसा कित्याक हांवें खंय एक भंय निर्माण केलो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. आयज हांव विचारपाक सोदतां, स्वता जेन्ना तेंचोच मिनिस्टर मिलिंद नायक जेन्ना ओपोज करता, सांगता हांगा सेंटर येवपाक दिवपा ना आनी वयल्यान ते ब्लेम कोणाक करता, म्हाका करता. चमच्यांनी तेंच्यांनी म्हाजो स्टेटमेंट सारको आयकपाचो, जे चमच्या थंय बसलेले पळय तेंच्यांनी सारको स्टेटमेंट आयकपाचो. आमी जो स्टेटमेंट केलेलो आसा, प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा, आमी थंयसर क्लियरली सांगलेलें आसा. अशी न्यूज जाल्लेली आसा इरानाचे प्लेन हांगा येवपाचे आसा, ते जे इफेक्टेड लोक आसा तांकां थंय दवरपाची असो एक भंय निर्माण जाल्लो आसा मुर्मुगांवान सड्याच्या भागांत. तेच्या लागून गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगपाचें लोकांक बाबा कितें चल्लां तें, कित्याक कोणाकूच कांयच खबर ना कितें चल्लां तें. तेजे उपरांत हांवें दिगंबर कामत आमचो लिडर ऑपोजिशनाक फोन मारलो आनी ताका सांगलें अशें अशें हांगा गजाल चलिल्ली आसा. सो तो म्हणपाक लागलो आपूण इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करता म्हणून आनी तेणें डायरेक्ट काडून कलेक्टराक फोन मारलो आनी तेणें रिटर्न म्हाका सांगलें की कलेक्टरान आपल्याक सांगलें की तशी कांयच प्लेन येवपाचें ना, कांय येवपाचें ना म्हणून. बट तरी आसून अवेरनस करपाचें हें आमी एज अ ऑपोजिशन आमचें काम. तूं प्रेस कॉन्फरन्स घे आनी थंयसर हें कर आनी इवन तोवूय स्टेटमेंट घे की दिगंबर कामत लिडर ऑपोजिशन कलेक्टरा कडेन उलयलो आनी कलेक्टरान सांगलें तशें कांय येवपाचें ना आनी तेवूय आमी प्रेसाक त्या दीस सांगलें. परत मिलिंद नायक आयज खंय तरी दिसून येता की मिलिंद नायकाक गव्हर्मेंट खंयचोच विश्वासान घेयना. आयज आमी सगळ्यांनी पळयलेलें आसा, लास्ट टायम जो इशू जालो नाफ्ताचो थंयसरूय ताका गव्हर्मेंटान विश्वासान घेवना. हो एक कॅबिनेट कलीग, हे जे सेंटर हांगा कोविड-19चे सेटअप जाताले तेवूय ताका खबर ना, तो स्वता गव्हर्मेंटान आसून ताका खबर ना. आयज दूख दिसता कित्याक आयज तो एक मिनिस्टर आसून ताका म्हणटा तो म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, आपल्याक कितेंच खबर नासलें. संसर्ग रोधन केंद्र मुरगांवान उबारल्यार मुरगांवांतल्या लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न उपरासपाक शकता. देखून गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या मुरगांव ब्लॉकाचो ताका विरोध आसा. मंत्री मिलिंद नायकानय संसर्ग रोधन केंद्र उबारपा खातीर प्रयत्न करचो न्ही असो सल्लोय मंत्री मिलिंद नायकाक आमोणकारान दिला. हांव परत सांगपाक सोदतां की ही जी सायट आसा थंयसर ती आमी ओपोज करता कित्याक ती डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया भितर आसा. काल तेंच्यांनी प्रेसाक नांवां घेतलां कित्याक बाबा सगळे कडेन सायट सेटअप केलेली आसा म्हणून. SMRC, कॉटेज हॉस्पिटल, ऑस्पिसियो हॉस्पिटल, ESI मारगांव, SMRC अशीं नांवां घेतलां. ही सगळीं हॉस्पिटलाची नांवां घेतलां. अशें प्रायवेटली खंयसरूच सेटअप जाल्लेलें ना आनी तितली पॉप्युलेटेड एरियान करचें न्हू. तेंच्यांनी करपाचें, एस्टॅब्लीश करपाचें आयसोलेटेड प्लेसीन, अशें तितली पॉप्युलेशन करपाचें न्हू. तेज्या लागून आमी तांकां ओपोज करता अजुनूय कित्याक लोकांक अजून पर्यंत मुर्मुगांवच्या लोकांक वास्कोकारांक सगळ्यांक भंय जाल्लो आसा.